आनी सरप्रायझींग म्हटल्यार आमकां तेंच्या कडल्यान आयकपाक जी गजाल येयली ती शॉकिंग गजाल आसली ती म्हटल्यार ते म्हणटा की अशे कंप्लेंट्स आमकां येता आनी त्या स्ट्रेचाचेर तांकां 40च्या वयर कंप्लेंट्स येयला म्हणून पूण ते मागीर ते म्हणटा आमी FIR फायल करतात आमी कोर्टान वयतात मागीर कांय जायना म्हटल्यार हो जो कायदो आसा तो कायदो TCPचो कायदो आसा हो TCPचो कायदो तुटलेस आसा कसो आमकां तरी दिसता. ह्या TCP कायद्यान बदल जाय हें जर राखपाक जाय कित्याक जेन्ना थंय ऑफिसर टॉप ऑफिसर म्हणटा चीफ टावन प्लॅनर म्हणटा की आमी काय करपाक शकना म्हटल्यार एक शॉकिंग गजाल. एक लँड फिलिंग जाता एक हिल कटींग जाता आनी फुडें फक्त ते थंय गाडयो कितें आहले सीज करतले कंप्लेंट फायल करतले आनी तेच्या फुडें कांयच जायना. कोणाक पनिशमेंट जावपाक जाय ते पनिशमेंट जायना लँड रिक्लेम जावपाक जाय ती लँड रिक्लेम जायना. आतां ह्या मॅटरान तांकां आमी इतलेंच सांगलें की तुमी आमकां एक्शन जाय. आतां ऑलरेडी थंयसर सायटीचेर तेंच्यांनी फ्लायींग स्क्वॉडाच्या ऑफिसरांक धाडलेले आसा ते आतां थंय आसा आमी थंय वयतले. पूण आमी हे डिपार्टमेंटाक इतलेंच सांगलां की हे डिपार्टमेंट जे आसा ते फुडले वर्स जानेवारीचे वर्स आसा ते एन्टायर 1 इयर रेव्होल्युशनरी गोन्साच्या टार्गेटाचेर हे डिपार्टमेंट आसतले. ते मागीर 6 मीटर रोड नासतना बिल्डिंगेक कन्स्ट्रक्शन दिवपाचें जावं नाजाल्यार शेतां पुरोवन नाजाल्यार लँड फिलिंग हे हिल कटींग करून घरां बांदपाचें झोपडपट्टी बांदपाचें नाजाल्यार दुकानां बांदपाचें वॉटेवर हे सगळे गजाली आमी तेंच्या फुडें हाडटले. ऑलरेडी आमी तांकां म्हापसा-गिरी हायवेचेर जे लँड फिलिंग जाता तें दाखयलां काणकापरा जाता तें दाखयलां काल बोरये हिल कटींग जालां तें दाखयलां कोलवाळे झोपडपट्टी थंयसर हितून कोमतात लँडान रोड केला तो दाखयला हे सगळें आमी तेंच्या नजरेक हाडून दिलां. अशें कितलेशेच गजाली आज चालू आसा. आतां हें जे लेटर आसा आमी ऑलमोस्ट कितें 24 जाणांक आमी हें करपाचें आसा कंप्लेन. हेतून डिफरंट डिपार्टमेंट म्हणजे जे मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा हिल कटिंगेक आनी लँड फिलिंगेक त्या सगळ्यांक आमी करपाचें आसा. भितर आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले भितर कलेक्टर आसतलो भितर तलाटी आसतलो सरपंच आसतलो लँड रेव्हेन्यू आसतलो बायोडायवर्सिटी आसतलो कितलेशेच भितर मागीर गव्हर्नर आसतलो बिकॉज गव्हर्नर हो एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो कावन्सील आसा पळय तेचो चेअरमॅन आसा. सो तेकाय मेळोन आमी हे सगळे तेंच्या नदरेन हाडटले कित्याक आयज पासून आमचो जो नेचर आमचो जे लँड आसा आमची जी शेतां आसा ती जी प्रोटेक्ट करपाक जाय ती जाल्ली ना. स्पेशली आमी ZDFूय मेळटले कित्याक हितून जो सद्या सुशेगाद कोण आसा जाल्यार झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा ना डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आसा. कित्याक शेतां जितली कमी जाता तितलो तेंचें काम कमी जाता. सो शेतां जेन्ना पुरयता तेन्ना तेच्या कडल्यान कसली कंप्लेंट वचना कोणा कडेन. ही डिपार्टमेंटां वांगडा मेळोन काम करिना. आमी तांकां इतलेंच सांगलें की तुमी वांगडा मेळोन कित्याक काम करिना. बायोडायवर्सिटी बोर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लँड रेव्हेन्यू हे सगळे तुमी वांगडा मेळोन कित्याक काम करिना. तुमी हेच्या वयलो बॉल तेचेर तो बॉल काडटा दुसऱ्या हेतून घालता सगळे काडून बॉल पास करिता. सो हें जावपाक जायना तांकां सांगलेलें आसा. एमेंडमेंट जे करपाक जाय आमी मिनिस्टराक हांवें पर्सनली विश्वजीत राणेक फोन केलो तेकाय सांगलें की ह्या मॅटरान तुवें पडपाक जाय आनी हे मॅटर तुवें सॉल्व करपाक जाय कित्याक हो मॅटर फक्त मेरशेचो ना. तें जर थंय पुरयलें जाल्यार ऑलमोस्ट पणजी सगळी बुडपाची शक्यता आहा. ऑलरेडी अटल सेतू वयल्यान जेन्ना तुमी मेरशे सायडीन येता तेन्ना थंयसर पावसान तुमी पळयता अटल सेतू सकयल तो रोड बुडटा आनी तो रोड बुडात आनी जर ते कंटिन्यू उरले जाल्यार ते पणजेक कनेक्ट आसा आनी पणजे सामकी लो लायंग एरिया आसा. सो ही एंटायर पणजी उदका पोंदा येवपाक टायम लागपाचो ना म्हटल्यार 12 म्हयने हांगा उदक आसतलें. ज्या जाग्यार आमी हांगा पाट्यार आसा हांगा तुमी पळयता पावसान कितें हालत जाता ती. सो हें डिस्ट्रक्शन थांबोवपाक लागून हांवें स्पेशली फर्स्ट टायम हांवें विश्वजीत राणेक मिनिस्टराक फोन केला तेका हांवें रिक्वेस्ट केला की हें जावपाक जाय. तेणी हांगा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिसान तांकां ऑफिसरांक फोन करून तेणेंय सांगलां की हेचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. पूण आमी रावतले मिनिस्टर खंयच्या लेवलाचेर एक्शन घेतलो तो सद्या बरो ना पळय. तो जेन्ना येतलो आमी तेजे कडेन मिटींग घेतले हेतून कितें कायद्यान दुरुस्ती करपाक जाय ती कायद्यान दुरुस्ती आमचो MLA आसा MLAच्या थ्रू अमेंडमेंट्स आमी घालतले. ह्या फावटी अमेंडमेंट्स घालपाक आमकां मेळचे ना कित्याक तेंच्यांनी भिवन फक्त 4 दिसाची असेंब्ली दवरलेली आसा. नेक्स्ट टायम 100% घालतले. आतां आमी त्या सायटीर वयता आमी तुमकांय सगळ्यांक प्रेसाक रिक्वेस्ट करता की तुमी थंय येवचे आनी तेंचे ऑफिसर कितें म्हणटा पळय ते आमकां कळचें. आनी थंय अटल सेतूचे जे कन्स्ट्रक्शन जालां पळय दामनाचें ते फोडले घातलेले आहा. सो अटल सेतू एक तुमकां स्कॅम कहो दिसता हो? अटल सेतू हो एक व्हडलो स्कॅम पयलींच्यान आसा कित्याक अटल सेतू जसो इनॉग्रेशन जाल्लो आमचो जोश तो पालवल्लो आहा. जोश कोणाचोच उरलेलो ना. त्या दामराचोय जोश गेल्लो आहा. ते दामर आतां काडून लँड फिलिंगेक सद्या यूज करता. सो तो जोशाचे जे दामर आसा पळय ते खंय कशें पावले कितें केलें हेचेरूय इन्क्वायरी करपाची म्हणून ह्या लेटरान आमी मागलेले.